गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसात, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा संडे. ॲक्च्युली संडे म्हळ्यार हॉलिडे, बट आमगेर हो गेलो कामाक आपल्याल्या. तर मोस्टली न्ही हेका संडेक बी अशी आसना सुटी. पयलीं न्ही तो संडेक बी हॉलिडे घेतालो. आतां न्ही संडेक बी मोस्टली हॉलिडे घेयना, कितें क्लायंट्स जे आसता पळय तांकां हॉलिडे आसता न्ही, सो ते प्रिफर करता संडेकूच अशें म्हणून. सो तो मागीर मदल्या दिसांनी आसता न्ही घरा, सो ताका लागून वता संडेक. तर असो सकाळ फुडें आयज गेल्लो आसा संडेक आपल्या कामा लागून. आणि आयज भायर वेदर जो आसा पळय तो सामको म्हणजे सामकोच डल असो. ना वत आसा ना पावस आसा. ॲक्च्युली पावस न्ही राती भरपूर पडलो. आयज संडे, काल सॅटर्डे न्ही, सॅटर्डे रातचो न्ही खूब म्हणजे खूब पावस पडलो. तुमच्या थंय बी पडलो काय म्हणून पावस? काय आमच्याच हांगा असलें कितें घडटा? दीसभर वत, रातचो पावस. फाटल्या दिसांनी बी तसोच जातालो की दीसभर वत आनी एक दिसांनी रातचो असो बारीक पावस पडटालो. बट काल राती भरपूर पावस पडलो. सो ताका लागून क्लायमेट जो आसा पळय तो असो जावन आसा. तर आतां जाल्यार सकाळची 10:30 मॉर्निंग रुटिनाचें जें कितें काम आसा पळय तें सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा. न्हावप धुवप, ब्रेकफास्ट, क्लिनींग एंड ऑल सगळी फाटल्यान पळोवपाक शकता तुमी. देवाची पुजा बी जाल्ली आसा, सगळें जालां. आनी आयज मेन थिंग म्हटल्यार की म्हाका आयज रांदपाचें काम ना. ॲक्च्युली अशें जालां की बिरयानी केल्ली पळय न्हू पयर फ्रायडेक, रक्षूब येयल्ले पळय जेवपाक, त्या दिसा बिरयानी केल्ली न्हू. सो ती बिरयानी आसा, रक्षूब येतले न्ही म्हणून हांवें खूब अशी केल्ली, म्हळ्यार एक्स्ट्राज अशी केल्ली. आनी आमी दोगांय अशी थंडी जाल्या न्ही आमकां, सो तोंडाक बी रूच ना, तर ती खावप बी तितली जालना. ती आसा म्हणल्यार आमकां आतां फर्स्ट हाफाक तरी दोगांक पुरो दनपारांक जेवणाक. सो तितली आसा, तीच हांव गरम करून जेवतलें आमी दनपारां. आनी सांजें मागीर पळोवया कशें कितें करपाचें तें. ताका लागून हांव म्हणपाक लागलो आनी तूं कांय करनाका, तोंडाक रूच ना न्ही, खावपाक बी मन येयना ताका लागून. तर ती बिरयानी जी आसा पळय तीच हांव हें करतलें, गरम करतलें आतां न्ही मागीर लेट अशें जेवपाचे टायम. आतां जस्ट 10:30 जाता थंय आसा न्ही, ताका लागून फ्रिजान दवरलेली आसा. आनीक संडे म्हळ्यार अशी बसून म्हाजो तुमकां खबरच आसा एक्स्ट्राचें काम करपाचो दीस. म्हळ्यार एक्स्ट्राची जी कितें कामां आसता पळय ती मोस्टली हांव संडेकूच करता, कित्याक हांव बी घरा कडेन आसता न्ही. सो कितें हेल्प जाय, वयलें कितें काडपाक जाय, कितें करपाक जाय जाल्यार हांव हेल्प करता. सो ताका लागून मोस्टली म्हाजी कामां जी आसा पळय ती संडेक आसताच कितें ना कितें क्लिनिंगाचें. पण आतां अशें जालां की चवथीक लागून सगळें डीप क्लीन बी केल्ली आसा न्हू, सो तितली क्लिनिंगाचें बी हें ना. बट अशें म्हाका काल याद जावन येयली, म्हळ्यार अशी यादच नाशिल्ली की घर हांवें अख्खें उलटून पुलटून घातलें चवथीच्या निमतान, सगळें क्लिनींग हें तें करून. बट एक गोश्ट जी आसा जाका क्लिनिंगाची गरज आसा स्टील हांवें क्लिनींग करूं ना, ती म्हणजे शू रॅक जो आसा पळय तो भायल्यान क्लीन केल्लो, भितरल्यान क्लीन करपाचो तसोच उरलेलो. सो आमी डेली युजाचे ॲक्च्युली जे कितें शूज, स्लिपर्स, सँडल्स जे कितें आसा पळय ती दवरिना. रॅरली युजेबल कितें आसा तें शू रॅकान दवरिता. आनी जी डेली युजाची आसा पळय न्हू ते शू स्टँडार दवरिता. भायर स्टँड आसा न्ही चपलाचो तेचेर. बट कितें जाता ती तशीच दवरल्या कारणान न्ही भितर धुल्ल बसलेल्या भशेन जाता. आतां पॅक आसा स्टील धुल्ल वताच तितून, मावल्यान बारीक बारीक आपल्यालें घर संवसार बसयला तितून भितर. सो काल हांवें ओपन केल्लें तेन्ना पळयल्लें तें, तर म्हटलें काल हांवें सांजचें हात घालपाक नाका अशें म्हणून. तर आतां सकाळ फुडें म्हाजे कडेन टायम आसा, जेवणाचो बी कांय असो व्हडलो हें ना न्ही, हुस्को असो. सो म्हटलें आतां तो शू रॅक जो आसा पळय तो क्लीन करया अशें म्हणून. सगळें क्लीन केलाच तो आनी तसोच कितें दवरया अशें म्हणून. तर आतां शू रॅक जो आसा पळय तो पयलीं क्लीन करून घेता, पळयता की कसो कितलो टायम लागता. आनी तेच्या नंतर मागीर जेवण गरम करपाचें एंड ऑल तें सगळें करून घेतात. जाल्यार तर शू रॅक जो आसा पळय तो क्लीन करपाक स्टार्ट करया. लास्ट टायम बी जेन्ना हांवें शू रॅक अरेंज केल्लो पळय न्हू, तेन्ना बी म्हाका एक 2-3 जाणांनी कमेंट केल्लो की काय बरो शू रॅक आसा, क्लोज शू रॅक म्हळ्यार बंद करपाक मेळटा, ओपन शू रॅक काय ना तुजो, स्टील तूं भितर न्ही म्हळ्यार पोंदाक पेपर कित्याक घालता काय म्हणून म्हाका असो कमेंट आयिल्लो. सो पळयात शू रॅक ओपन आसा, क्लोज आसा, हेका आनी पेपर घालपाक म्हाका तर दिसना की अशें कितें तरी हें आसा म्हणून. हांव पेपर घालतालें पयलीं, म्हळ्यार जेन्ना पळय स्टार्टिंगच्यान शू रॅक हाडला पळय तेन्नासून हांव पेपरच घालतालें. आनीक आतांच न्ही हांव हितून ते बॉक्सीस जे आसता पळय न्हू ते फोडून घालता. ॲक्च्युली कितें जाता जाणा, शूज जावं सँडल्स जी आसा पळय ती आमी भायर घालून वतात आनी अशें वयल्या वयर पुसून दवरतात, पोंदाक बी जे आसा पळय सामकें क्लीन करना. सो ताका लागून कितें माती हें तें जावं चपलाक कितें लागता पळय न्हू तें भितर पडटा जावं भितर लागता. सो तें मागीर क्लीन करपाक खूब इरिटेट जाता. सो ताका लागून न्ही हांव पोंदाक पेपर जो आसा पळय न्हू तो घालून दवरतालें.
पेपर घातलो की ना कितें जाता शूज बी जे आसा पळय न्हू हांव काडटा पळय तेन्ना ओके म्हाका अरेंज करपाक जावं निवळ करपाक त्रास पडटा म्हणून हांव काडटा आसतना किंवां घालता आसतना सांबाळून काडप घालप करता. बट हेजें तशें ना. हे शूज जाय हे व्हडले ते शूज जाय ते बॉक्स काडले अशें करता आनी काडटा घालता आसतना पेपर जे आसा पळय न्हू ते हालतात आनी शूज घालता आसतना पेपर पिनप जावं ते फोल्ड जावन रावप भितर कवळोन रावता हें सगळें जातालें. सो ताका लागून आतां हांवें कितें केलां पेपर घालप जें आसा पळय न्हू तें सोडलां आनी पेपराच्या जाग्यार न्ही हें अशें करून बॉक्सीस जी येता पळय न्हू कसले पार्सल्स जावं कितें हाडटाच न्ही आमी ती बॉक्सां हांव अशें करून फोडून ओपन करून घालता. मेन म्हणल्यार कितें जाता पेपर पिंताय बी रोखडे चप्पल जावं शूज जे आसा पळय ते मातशे ओले असले न्ही ते पेपर रोखडो ओलो जाता ताका वास मारपाक लागता. सो अशें करून हे बॉक्सीस जर फोडून घातले न्ही बऱ्याक पडटा. खूब टायम म्हणल्यार हेंच उरता अशें परत परत रोखडें चेंज करपाक पडना. मातशें भायर काडलें क्लीन करता तेन्ना भायर काडलें फापडलें तेजे वयल्यान मातसो कपडो मारलो क्लीन जाता न्ही अशें म्हणून हांव हें आतां घालता. आनी हे तुमी जे हांगासर शू रॅक पळयता हितून जे कितें तुमकां चपलां शूज जे कितें दिसता पळय ते रॅरली युजेबल आनी जे म्हाजे शूज स्टँड पयलीं आशिल्ले पळय ते आमी डेली युजाक जे भायले सायडीच्यान आसा स्टेरकेसी सायडीच्यान ते डेली युजाची जी आमी डेली चपलां वापरता पळय खंय वता आसतना घालपाची घरा कडेन घालपाची न्ही सो ती हांव ते हेजेर दवरिता. सो हे हांगासर सगळें जें आसा पळय न्हू तें हांवें म्हाज्या भशेन सेट करून घेतलें आनी निवळ करून दवरलें. एकदां निवळ केलें की ना मागीर टेंशन आसना. नाजाल्यार आतां चवथी कडेन तें म्हाजे कडेन उरलें क्लीन करपाचें मागीर जेन्ना पळय कळ्ळें पळय न्ही की हें क्लीन करूं ना उरलां तशेंच म्हणून मागीर परत मायंडान येवपाक लागलें की उरलां. सो एकदां क्लीन केलें जालें टेंशन ना आतां हुस्को ना न्ही. नुस्तें हाडलां खंय नुस्तें दी उदक वता हें आयदन हाडटा दनपारचें न्ही देड जालां आनी आतां हो नुस्तें बी घेवन येयला. वयल्या स्टेप्सार दवर शूज भितर हाडनाका निवळ केलें सगळें आतां सो नुस्तें घेवन येयला. कितें हाडलें रे सुंगटां हाडल्या काय एक्चुली बिरयानी आसा बट स्टील नुस्तें घेवन येयला. बिरयानी आसा हिपा हांगासर गरम केला शीत केला सगळें आसा. आनी न्ही तेच्या भायर म्हाज्या खातीर गिफ्ट बी आयला. हे ब्लू कलर पिशवेन बीन तेणेच दिलें रे हे तूं गेलें दिसता ब्लू पिशवी ही ब्लू पिशवी तुवें हाडलें दिसता आनी हे तेणें हाडला 2 बॉक्सां. तर गिफ्ट आयला मागीर दाखयता कितें तें तुमकां. सो कोणी हाडला तें सांगता. हेचो फ्रेंड आसा न्ही जो लास्ट टायम बीन बेंगलुरच्यान घेवन आयिल्लो आसले स्वीट्स बी सगळे तोच फ्रेंड आयलो तेजो परत. सो तेजें न्ही गोंयान बी काम चालू आसता तो येत आसता मदीं मदीं तो आयलो की ना हांव वयता ताका मेळपाक. सो मागीर हें सगळें येता म्हाका गिफ्ट जें आसा पळय न्हू तें. गिफ्ट म्हणल्यार चडशे स्वीट्स आसता. खंय गेलो रे आनी हो आपूण कितें घेवन येयला दिसता. तर हें जें कितें आसा पळय न्हू तें हांव मागीर ओपन करून दाखयता तुमकां. सद्याक टायम खूब लेट जाल्लो आसा. सुंगटां उजरावन फ्राय करून जेवपाक जाय आमकां 2 जातली तें करता म्हणल्यार हें दाखोवपाक बसलें ना आनी 15 मिनटां वतलीं. सो ताका लागून हें मागीर दाखयता तुमकां. पयलीं नुस्तें जें आसा पळय तें उजरावन रांदून घेवया. सुंगटां हाडल्या खंय पळोवन घेवया पयलीं. मोठी सुंगटां पळयात आनी सुंगटकार कितले व्हडले आहा इतले व्हडले आसा इतले व्हडले म्हाजे तोंडा येदे आसतले मोठी आसा न्ही ती व्लॉगर करून दाखयता इतली मोठी आसा म्हणून बरी आसा न्ही इतले व्हडले आसता जिती दिसता ना जिती ना न्ही सो अर्दी करता आनी अर्दी दवरिता. 4च कर मोठीशी 4 करता आनी कितले मोठे कर. कितली रुपयाची म्हाका कितें खबर तुवें हाडल्या तूं म्हाका सांगता कितली रुपयाची ती. बरें मरे 5 करता ही उरली दवरिता मोठे 5 करता. आनी ही बी मोठी ते सर बट
ती मातशी चड मोठी आसा ही तशी दवरता फ्रिजात. ओके बस सुंगटकार येयला आमगेर सुंगटकार. दवरता खबर आसा दवरली सुंगटां पडटा ती. हय तेका बरा पशे कितें म्हणटा पोशवणे वयता. हय हय. बाय बाय. दनपारचें न्ही जेवण जालें आमचें आतां. नुस्तें जें हाडलेलें पळय तें भाजून जेवन बिवन जालें कंप्लीट जालें सगळें किचनाचें काम जालें. तर आतां म्हटलें हें जें आसा पळय तें ओपन करून पळोवया अशें म्हणून. ओपन तूं करतलें काय हांव करूं? हां तूं मोबायल धर तर हांव करता ओपन. मोबायल धरचे परस आपणच करता म्हणटालो तो. मोतीचूर के लड्डू. ऑल द वे फ्रॉम हेतूंतल्यान बी येयला त्या फ्लायटींतल्यान. ऑल द वे फ्रॉम बेंगलूर. आनी हें कितें हें तें हें आसतलें कितें बरयलें तेजें. कितें तरी स्पेशल तें मुरुक्कू मुरुक्कू कितें तरी न्ही. सामकें बेस्ट. खा खा. ट्राय कर. ना हांव कितें करता ट्राय करता. खा तूं. ओरिजिनल तूप दिसता. तूप ओरिजिनल म्हण आसता प्युअर आसता. ट्राय कर पळय. पयलीं आमी त्या दिसा सावड्डे घेतलें तितलें बरें नाशिल्लें न्ही. ना तें खावन पळय आनी सांग म्हाका. थंयच्यानच हाडटा तो. हे खेपी ताका आमी सांगलें नाका म्हणून. हांवें सांगलें हेका ताणें फोन केल्लो कितें हाडूं काय म्हणून. हांवें एक सांगलें कांय नाका म्हणून सांग म्हणून. एवरी टायम कितें ना कितें घेवन येता म्हणून. तर कितें नाका म्हणलेलें बी घेवन येयलें. तुवें नाका म्हणून नासलें ताका. हां नाका म्हणलें जाल्यार बी तो घेवन येयला. बेस्ट न्ही. तोंडां दवरल्यार नाच जाता. मस्त मस्त आहा. आनी हें ट्राय करता मागीर कमेंट दिता तूं फेवरेट आसा तेच ट्राय करता. आमकां बाकीचें ट्राय करून सांगना म्हणून. ती बरी लागना. खाल्याच ओडपाना. मस्त न्ही. बटर बायट अशें. पुरो गुड इवनिंग. संडे न्ही आयज. विकली मार्केट आमचें. आयतारचो बाजार भाजीपाल्याचो हेप्यात हांगासर बॅग एंड ऑल सगळें रेडी आसा. दनपारां मातशें शूट केलें. जे तुमकां गिफ्ट आयला तें दाखयल्लें पळय तेज्या नंतर मेडिसीन घेतलें. आनी मेडिसीन घेतलें कितें अशी न्हीद येता ना दोळे अशे उक्ते जायना. सो जे अशे मनीस हांव जे केन्नाच न्हिदनाशिल्ले दनपारां एंड ऑल आतां डेली मेडिसीन घेतलें की न्हिदपा पडटा. सो मेडिसीन घेतलेलें न्हीद लागली. एक अर्दवर सुमार न्हिदलें. आनी आतां उठून जें कितें काम आशिल्लें तें केलें आनी मार्केटांक वचपाक रेडी जालां. तर 5:30 जाल्ली आसा. मातसो लेट जालो आनी भायर वेदर पळयलो न्ही अशें दिसता खुबूच लेट जालो असो म्हणून. सकाळीं तुमकां दाखयल्ली पळय दमटी दमटी म्हणून तेच्या नंतर पावस पडलो मागीर आनी आतां परत दमटी जावन आसा. तर रेनकोट एंड ऑल कांय घेवना. सत्री बी घेवना. पळोवया गडबडी भितर. आं एक रेनकोट आसा न्ही बायका. सो रेनकोट घेवन येता. दार बी लॉक करून घे. हें मातशें वर. हो भायर वचून रावला म्हाका रेनकोट हाड आतां. सो पयलींच ऑलरेडी लेट जाल्लो आसा. सो चलात तर मार्केटान या आनी येवन मेळोन उलोवया मागीर. लेट जालो न्ही ताका लागून. पावस येयलो जाल्यार बेजार पळयात काळोख सो केला पावसान. रेनकोट घेवन येता.
घे 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 सट करून टायम जालो मागीर लेट जाता रोकडोच. सो हॅपॅच भायरनी असं काळूक केला पावसान तेका लागून पावस पडलेले म्हणून. कितें रे हें पळय खूब दिसांनी येयलें तें 2 दीस नाशिल्लें. चवथीक आमगेर शिवराक न्ही तेका लागून तें नेबरागेर ह्या सायडीच्यान तें नेबरागेर आशिल्लें तें थंय रावता दिसता. तें केन्ना केन्ना येता मागीर दनपारच्यान रातचेच येता जेवपाक. दिसभर आसना आतां चड. सो चलात रेनकोट घेवन येता या मागीर. पळय मॅडम येवन बसल्या आतां धांवतलें पळय हांव फुडें गेलें. हे पळय गो हे पळय घे घे गो ही पळय कशात ना कोणाकच धरपाना. अशें बसले पळय येवन दुरकार. ताका फाटल्या दिसा पावसांनी बसोंक मेळनासलें न्ही अशें करून भायर पावसा दिसा. आतां बरें जाता गेलें आनी त्या घरा परस न्ही भायर अशें करून पडवपाक चड आवडटा. ट्रेन गेली आमची चलया. ट्रेनी आवाज येयलो म्हळ्यार गेट ओपन जालें आसता नाल्यार रोकडीच मागीर परत गेट पडटा. काय ना पावसाने आमी न्ही मार्केटाची शॉपिंग जे सगळें आमची ती सगळी करून वयताली बॅग बी घेवन. सो लास्ट एंड पॉयंटार आमकां पावस लागलो आनी हांगसर 10-10 रुपयाचे वांटे घातले. लास्ट टायम कोण म्हाका विचारी कशें काय म्हणून वांटे घालता ते तर पळय सगळे 10 रुपया. काराची कॅबेज वांयगी गड्डे ग्रीन चिली चिटकी मिटकी सगळे आसता. वालपापडी सगळे कितें जे तेंचे अशें वचना पळय न्ही आले बिले सगळे लास्ट आतां लास्ट न्ही सो जावन गेली. सो ते मागीर अशे 10 रुपयाच्या वाट्याक घालता आनी जे कोण वाटे व्हरपाचे आसता व्हरपी लोक आसता पळय न्हू ती लेट येता न्ही रे. आमी वाटे व्हरता खरें दिसत लोकांक. सगळ्याक अशें करून लास्ट मागीर ते वयच्या टायमार अशें करून लायतात वाटे 10 रुपयाचे. आयली आमी घरा कडेन येवन च्या इल्लीशी केली
मार्केटान भरपूर पावस पडपाक लागलो. सो मातसो बारीक जालो की येयली आमी. बारीक इन सेन्स बरो बारीक जाल्लो सामको आनी वाटेर पावस बी लागना. घरा कडेन पावता मागीर परत पावस स्टार्ट जालो. तर हंपालो च्या कर. तर आल्याची च्या केल्या ब्लॅक टी थंडेक लागून. आनी त्याच्या भायर भाजी जी हाडलेली पळय न्हू ती जाग्याच्या जाग्यार दवरली. च्या करता म्हटल्यार भाजी सगळी जाग्याच्या जाग्यार दवरली. फक्त ही क्लीन करपाची भाजी जी आसा पळय तीच उरल्या. कोरियंडर आनी आयज हांवें शेपूची भाजी हाडल्या. खूब 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 तेंपान म्हाका आवडटा शेपूची भाजी. पयलीं लग्न जावच्या पयलीं आमगेर हांगासर न्ही कोण खायनाशिल्ले. हो बी हाडत नाशिल्लो केन्ना. हेका आवडनाशिल्ली. सो आयज हांवें शेपूची भाजी हाडल्या. हेका सो हांवें न्ही संवय लायली हेका. आतां हो खाता थोडीशी, चड न्ही थोडीशी. हेगे सगळी भाजयो खावप जे आसा पळय ते कमी. तर 50 रुपयांक 4 चुडयो दिल्यो ह्यो असल्यो बारकेल्यो. ती हाडल्या. कोथमीर बरीच सवाय जाली. चवथी कडेन 100 रुपया एक आशिल्ली, आतां 30 रुपया कोथमिरेची चुडी जी आसा पळय न्हू ती. तर ही भाजी जी आसा पळय ती घेवन येयलें हांव. आनीक हें च्या केली येवन. तर हेका दिल्या च्या. आनीक च्यायेक आयज खूब कितें ऑप्शन्स आसा न्ही रे. सो हे पळयात समोसा हेणें हाडलेले दनपारां येता आसतना. आनी हे आमकां हेगेल्या फ्रेंडान धाडून दिला ते. आनी हे कितें तरी पयर आमी हांगा मणिपाल गेल्ली पळय न्हू त्या दिसा वाटेर आयस्क्रीम घेतलं थंय घेतलेलें हांवें. कितें तरी स्वीट डीश टायप कितें म्हणटा हेका कज्जाया अत्रास कितें तरी. सो म्हणल्यार टेस्ट करून पळोवया. ओपन करूं नाशिल्लें. आय थिंक फिलींग असो दिसता न्ही रे तेज्या भितर. टेस्ट करून सांगा कशें आसा तें. बरें आसा काय कितें पळय. तांदळा पिठाचे खंय ते गोडाचे हे करून पॅनकेक टायप आसतले. तशेंच कितें वडेशे करून थापता आनी तेलान डीप फ्राय करता अशें म्हण ते चेडू म्हणटाले त्या दीस थंय. बरें लागलें जाल्यार हांव ट्राय बी करतलें म्हळ्यार करपाक. बरें लागूं ना दी घे. बरेंच मरे स्वीट डीश तर बरें. बरें आसा. सो चलात तर च्या पिवन घेता आमी. ओके. तर हेजेर तूट पडू तेगेलें. हें बरें आसा टेस्टी.